Eat namaskar kora, eat namaskar kora, eat namaskar kora hatsomyan. Eat namaskar kora. Eat namaskar kora, eat namaskar kora hatsomyan. Eat namaskar kora, eat namaskar kora. Eat namaskar kora hatsomyan. Gesù, तुझे रुच म्हजे दोळे लावन तुझे कृपेची किरणां, तुझी दयेची किरणां, तुझी सोसणीकायेची किरणां, तुझी बोगसणेची किरणां हें सगळें म्हजे सोबें भरून येत आसा. आनी हांव भरून आयलो. तुजे सारको जावंक तूं म्हाका ही संदी दिताय जेजू. सगळीं आमी हांगासर आसा तितलीं काळजान थावन कुडींत मनांत ओतम्यान तुका आमचें जिवीत समर्पण तुवेंच आमचें जिवीत तुज्या मोगान पावोवचें म्हणून आमी तुका सगळेंच तें समर्पिता. ह्या तुज्या एकवटान आतां आमी सागताना हो वेळ
तुजो पवित्र आत्मा आमकां दी. आमी पवित्र आत्म्यान भरोन भितरल्यान आत्मी भासो उलयता ते प्रमाणे भितरल्या भितर प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना ते भाशेन मागणें करात. आनी हे परी सुकली भितरली चिंतना भावना आसा तितली आमी सगळी भायर काडया. जेजूचेर ती दवरून तो आमकां भितरल्यान बापाची येवजणी प्रमाणे ताची सोबी आमी कशी जावंक जाय तें घडोवन हाडटलो. आनी हे परी जेजूचे स्वाधीन आमचें भितरलें जिवीत ताका रिकामें केल्या उपरांत जेजूचो आकार आमचे सोबे घडोवन येवं. तो आमचे भितर जियेता. तो अदीक उजवाडाक येवं आमच्या जिवितान, आमच्या कुडींत मनांत आत्म्यांत. D25 हें गायन घेवया.
कोश्टोतल्यानो तुम्ही भार वाटायतल्यानो तुम्ही म्हजेशी याद सगळी हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हरती. आपूण कोत्ता त्या सगळ्यांक तो नितीवंत आनी विस्वासी. सगळे ताचे कायदे विस्वासीपणाचे. शासनाच्या शासनाक थारायलोले प्रमाणीकपणा आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले. आपले पोरचेक तो सुटका दिता. आपलो करार शासनाक स्थापून दिता. पवित्र अर्चित ताचें नांव. सर्वेस्पराची भक्ती जाणवायची सुरवात. देवाची भक्ती करून जियेतात ती सगळी शाणी. तांची वाखाणणी तोखता नित्यकाली. देवाच्या उतराक आतां आमी आजीर जावया. तूं तोरणे पिरायेचो म्हणून कोणेच तुजी बेपर्वा करूं न्हय. पूण तूं तुज्या उलोवपान तशेंच चालीन मोगाची भावार्थाची आनी निर्मळपणाची भावार्थ्यांक बरी देख दी. मोगाची भावार्थाची आनी निर्मळपणाची. हांव ये सोर दीस रात मेहनतीन लोकांक पवित्र पुस्तकांतलें वाचप कर आनी उपदेश आनी शिकवण दी. जें कृपेचें देणें तुजे सोबें आसा आनी संदेश दिवन धर्म वडिलांनी तुजेर हात दवरून तुका दिलां ताची बेसरमाय करूं नाका. ह्या वस्तू विशीं नियाळ कर. तांचो अभ्यास करीत राव आनी तुजी प्रगत सगळ्या लोकांक उक्ती दिसची पडटली. कितें करताय आनी कितें
शिकयताय ताची गोड बरी चोत्राय दवर आनी दरीतूच राव. अशें करून तुजी आनी तुजें उतर आयकतल्यांची सोडवण येवन तूं जोडटलोय. जेजू, ही सगळी चिंतना भावना तुज्या उतरांतल्यान म्हजे सवें उचारलेली आसात. आनी तांकां हांव आजीर जातां. उतरांतल्यान आमकां तुजो अणभव घडटा. मनशां आपलीं उतरां उलयता तेन्ना आमकां तांचो अणभव घडटा. ती कसली पळय ती आमकां समजूंक मेळटा. तेच परी तुजीं उतरां आमी नियाळ्ळीं, उलयलीं, उच्चारलीं, वाचलीं म्हणटच तशेंच आमचें सगळें तुजे विशीं घडटा. जेजू, हो थोडो वेळ तुजे बरोबर तुज्या उतराचेर आमी सारल्या उपरांत तुजे सांदे जे आयज आपलो जल्माचो दीस संभ्रमतात तांचे पासून आमी मागता. तूं सदांच तांकां राखताय आनी सांबाळटाय, पूण हो अणभव तांकां घडोनी. तांकां तुज्या बेसांवान बाळगून दवर. तांकां तूं तुज्या उपकारान घडोवन हाड. तांची उतरां कोडण्यो चाल तुज्या एकवटान घडोवन येता म्हणटच ताचो बरो परिणाम दुसऱ्यांचेर जावंक तुजे कडेन आमी विनंती करता. आपुणूय तुवें सगल्यांक दिलेलें आसाय तुजो पाटलाव करच्याक. काजाराच्या जिवितान जांकां तुवें आमंत्रण दिलाय ताचें जिवीत तूं जेजू चलय. खूब फावटी तींच आपलें जिवीत चलयतात कसले तरी भिरांतीक लागून, आपलेपणाक लागून, गुलामपणाक लागून. हें सगलें तांचें तुजे ताब्यांत करता जेजू. तूंच तांकां थाऱ्यार हाड. जांकां आजून भुरगीं जावंक ना तांकां पेकोवणी दी कुडीची मोलाची अत्म्याची आनी भुरगें फावो कर. जांकां भुरगीं जाल्लीं आसा थोड्यांक एकदम बरीं आसात, थोड्यांक बरीं नात. थोड्यांक जल्मांतूच येतना की इतली पेरीग आसात की ऑपरेशन करचें पडटा तांकां. तांच्या दोतोरां नर्सी पासून मागता.
मागता तरणाटे पासत तांकां खूब आव्हानां आहात जेजू. ह्या आव्हानांक ताणें फुडो करच्याक तांकां तुजो पवित्र आत्मो दी. ताचें जिवीत थाऱ्यार हाड, तांकां दिशा दी. कसलो अभ्यास करूंक तें तांकां दाखय. फुडांत तांचो कशे भाशेन घडोवन येवंक जाय तें तांकां पळोवन उर्बा दी. आनी अभ्यास जाल्या उपरांत तांकां इंटरव्यूज दिता तांचे पासत आमी मागता ताका येस दी. आनी जो वाव तांकां मेळटा तो बरे तरेन करच्याक ताका मदत कर. मागता सगल्या मोटवाशी पासत मोटवाश्यां पासत मागता हांव. पाद्री पासत मागता हांव. जी कोण आपलें जिवीत ब्रदर्स वो सिस्टर्स म्हणून जियेतात तांचे पासत मागता जेजू. ताका तूं गोठायन भर, तुज्या एकवटान तांकां बाळगून दवर आनी तूं तांचे सोबें तुजो वावर फुडें व्हर. मागता कोयद्यां पासत. थोड्या जाणांक कारण आसतून तांकां बंदखणीत घातलेल्या पूण खूब जाणांक विनाकारण तांकां भितर दवरल्यात. ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागता आमी. मागता सगळ्या विधवां पासत. खूब कठीण परिस्थिती तांची. जी कोण दुयेंत आसात जेजू तितल्याय पासत आमी मागता. कोविडाक लागून, कांकराक लागून, हेरां दुयेंसांक लागून पॅरालीस जाल्लीं आसा ह्या सगल्या पासत आमी मागता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. तांकां पेकोवणी दी कुडीची मनाची आत्म्याची. आनी तुज्या एकवटान तांकां गोठाय दी, बळ दी आनी बरे भशेन जिवंक तांकां मदत कर. मागता सगल्या आमच्या भावा भयणां पासत जी आमचे कडेन मागण्याची विनंती करतात तितल्याय पासत. जी कोण आमकां बरें मागतात, बरें कोत्तात तितल्यांकूय तूं बरेंपण दाखय जेजू. जी कोण आमकां हांगसर तरेची मदत करतात तितल्याय पासत आमी मागता. तांच्या कुटुंबा पासत आनी हेर जे कोण भायल्यान सान खूब बरयतात, चिंतात, चर्चा घेतात तितल्याय पासत मागता.
Lord, thank you for this wonderful day. We bless you because you have given us a wonderful sleep last night. Those who did not get, we thank you for them as well, because we know that we need to keep surrendering all our thoughts, our feelings, all our past experiences in you. When we keep them in you, Lord, you truly set us free from them and give us your spirit, your love, your good things, so that we can live very joyfully, because they all stem from your union with us and our union with you. Thank you, Lord, for all who are celebrating their birthdays today. Bless them, Lord, protect them, guide them, and be with them. Lord, we pray for those who are married. They are celebrating their anniversaries. Lord, bless them, protect them. Those you have invited to live in this married state of life, forgive them, Lord, because there is so much they are doing which is not right towards each other. They hurt each other. They want to be separated from each other. Lord, have mercy on them. May they be able to see what is right. Bless them, Lord, with your spirit and guide them in their thoughts, words, and deeds. We pray for those couples who do not have children. Bless them, Lord. Heal them, and may they be able to have the gift of life in them as well. Bless those who have children. Some of them are wonderfully well. Others are not so. For them who are mentally or other differently challenged, may their parents have the strength and courage to love as you love them. For those children who are born very sick, Lord, may the doctors and nurses give them the best treatment, and may they be healed. We pray for those who are called to religious and priestly life. Lord, bless them. We be with them as they consecrate themselves to you, allowing you to be alive in their thoughts, words, and deeds. May they make you present in all the activities of their life, Lord. We pray for those lay people who are not consecrated, are not married, but who are very dedicated in you. Protect them, bless them, and be with them. We pray for all the old people. Very often they are alone. Some of them are spinsters and they don't have anybody. Lord, be their strength and consolation and help. We pray for those who are widowed. Lord, help them. They need this help in their life. Sometimes they cannot cope up with the situation. May their children be a blessing for them in these moments. And for those who are not good to them, bless them too. May they have a change of heart and learn how to relate in love to those who have been with them, their parents. May they respect them in that way. But Lord, we entrust them all to you. You know what is best and how to get it done. We pray for those who are sick with COVID or with cancer or with other diseases. It is very difficult at times, Lord, when they are sick, even those who are caring for them. But bless them all, protect them and guide them. Lord, we pray for those who are answering exams. May they be given your spirit to give them that kind of a pep to give a good performance. May they be animated and strengthened to give their best so that they get what they are answering. And may they, once they get their post or work, give their best so that they can be excellent in it. Thank you, Lord. Bless them, Lord. Protect them. We pray for youth who need guidance and direction. Very often they do not know, they are reacting or rebelling.
Keep them calm, Lord, and may they know what is your design for them, and may that be accomplished in their lives. We pray for all those who have asked us to pray for them. Bless them, Lord, and guide them. We pray for those who do different kinds of works for the Basilica, some with their good intentions, some with their prayers, others with their help. Bless them all, Lord, and grant them what you desire to give to them, so that they will be happy and live only for your glory. आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका जेजू, कित्याक तुवें आमकां हो वेळ तुजे बरोबर सारूंक दिलाय. सकाळी सान आमी तुजे बरोबर वेळ सारीत आयल्या. आमकां सगळ्यांक तुवें कृपेन भरल्याय आनी दर दिसा तूं आमकां अदीक आनी अदीक तुजे गोठायेन भरून हो वेळ बरे भाशेन सारूंक तूं आमकां मदत करताय. आमी आर्गां वाखाणणी मोहिमा दिता तुका जेजू. आमच्यो ज्यो सगळ्यो गरजो आसात तितल्योय आमी तुजे स्वाधीन करता. आतां आमी त्यो भितरल्या भितर जेजूच्या ताब्यांत करया आनी ताचें बेसांव मागीर आमी घेवया. जेजू, सगळ्यांक आमी तुजें स्वाधीन करून आतां तुजें मागणें आमी म्हणटा. तूं आमकां सगळ्यांक मागलां तितलें फाव कर आनी ताचें किन तुका बरें दिवंक जाय तेंय बी आमच्या जिवितान हाडूंक आमकां उक्ती काळजाची आनी मनाची कर. आनी सगळीं आमी आतां तुज्या एकवटान म्हणटा. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Salvador Novotota, Solmacie Nicioamcie, Gospoda Kuta Muta, Tivado Amco Bawa, Solmonte Nicioamcia, Chababa Kamcia, Zoiwo Kaja, Mugodun Kazandola, Woduya Wakaluya, Zoya Tansimonyo, Ogaja Politanya, Sosgargon Maltipona, Manuya Sasna.
एका जपाच्या संस्कारात परिणाममध्ये पृष्ठपोषणाचा उल्हास म्हणून निवडला तर तिच्या मासारक्ताच्या पूजनाची मुक्ती मिळेल आणि यावर विटामुळासाठी सोन्याचं बोलांना बघून पावत होईल तुमचं जीव गंगा जो चोरवला शासनाच्या शासन